नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. हुडहुड वादळाचो आंध्राक धपको, 5 जाण गेले. ट्रेनी विमानां रद्द. 4 लाख लोकांक हालयले सुरक्षीत सुवातीचेर. मालमत्तेचे लुकसाण. सरकारी यंत्रणा सादूर. लोक साल्वार. गोयचे मायनिंग लीज रिन्युअल केशीची सुनावणी धुकली फुडें, चड करून शुक्रारा. मोदी सरकार बदलूंक सोदता MMDR कायदो. ते पयलीं लिजा रिन्यू करपाची गोयची तयारी. इंडियन सुपर लीगाचो महाकुंभ सुरू. फ्रँचायझी बॉलिवूड स्टार क्रिकेटरांच्या हजेरेत. कोलकाता दोळे दिपकावपी उक्तावण दबाजो. पयली मॅच कोलकाता मुंबय मजगती, गोयची बुधवारा. सवाय भितर मीन येरादारी करपी ट्रकवाल्यांनी येरादारी थांबोवची, नव्या रेट थारावचे. ट्रकवाल्यांचो उलो. सरकारान मीन येरादारी धोरण पयलीं स्पश्ट करचे, ट्रकवाल्यांची मागणी. मोपाक विरोध करपाच्यो नव्यो तरा. कासावले ग्रामसभेत रक्ताच्या थेंब्यान सयो करून सरकाराक मोपार निवेदन. मोपकार लॉबी उपरांत दाबोळी बंद करतली म्हणून भय. आणि सांग्यार तारीपांट्यार काजूचो दोंगर काबार करपाचे कारस्थान. 40,000 काजूक मारले वारांव आनी खिळे. पुलीस आनी राना खाते करिना जागमाग. 25 कुळांचेर संकट. खबरो विस्तारान. हुडहुड वादळान आंध्राक दनपारा वराक सुमार 180 किलोमीटर नेटान धपको दिलो. दोन्ही राज्यांनी मिळून 5 जाणांक मरण आयलां. विशाखापट्टणमाक चड मार बसला. आंध्रात 3 लाख जाल्यार ओडिशात लाखभर लोकांक सुरक्षीत सुवातीचेर हालयले. वादळाक लागून 62 ट्रेनी रद्द केल्यो. 51 दुसऱ्या वट्यां सोडल्यो. विमानां रद्द केलीं. सांजे उसरा वादळाचो नेट देंवलो. NDRF आनी सरकारी यंत्रणा पयलींच कामाक लागिल्ल्यान चडशी जिवितहानी जावंक पावली ना. जगला आणि नेटाच्या पावसा सयत हुडहुड वादळान आंध्रात विशाखापट्टणमाक आयतारा दनपारा नेटान धपको दिलो. दूरसंचार यंत्रणा, दक्षिण मध्य रेल्वे, बिल्डिंगो आणि शेतांचे चड लुकसाण जाले. दक्षिण मध्य रेल्वेन 62 ट्रेनी रद्द केल्यो. 51 दुसऱ्या वट्यां सोडल्यात. आंध्र प्रदेशातल्या सुमार 3 लाख आणि ओडिशातल्या सुमार 93,000 लोकांक सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. The cyclone after crossing the coast will lose its intensity very rapidly because it is a mountainous terrain. Within 6 hours it will become a cyclonic storm, losing the wind speed by about 50% and further lose another 50% in next 6 hours. By that time it will become depression. उत्तर आंध्राचे चड लुकसाण जाला आणि दक्षिण ओडिशात पावसाचो नेट वाढला. Eye has the diameter of about 25 kilometers, so it will take about an hour or so for the entire eye to move over the land, and again the second half of the wall cloud region will come over the area, again leading to the heavy rain and strong winds, etc. Therefore this is a temporary release of the strong winds and the heavy rain. हवामान खात्याच्या माहितीप्रमाणे हुडहुड वादळाचो नेट देंवला. आता मेरेन वादळ आणि पावसात 5 जणांक मरण आयला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशात मोठो पावस पडटलो म्हणून हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोयचे मायनिंग लीज रिन्युअल केशीची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान फुडें धुकल्ल्या. सुनावणी सोमारा 13 ऑक्टोबराक जावपाची आसा म्हूण सगळे राविल्ले. गोयची केस ग्रीन बेंचा मुखार शुक्रारा येवंक शकता. गोवा फाउंडेशनान गोयच्या हायकोर्टाच्या लीज रिन्युअल निकालाक स्थगिती मागल्या. सुप्रीम कोर्टान स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 28 लिजींक प्रतिवादी करपाक सांगिल्ले. परिकार सरकार MMDR कायद्याप्रमाण लिजां रिन्यू करूंक सोदता. मोदी सरकार MMDR कायदो बदलून लिजांची पावणी करूंक सोदता. गोंयांतल्या 28 मायनिंग लिजाची नूतनीकरण करपाक आव्हान दिवपी गोवा फाउंडेशनाच्या अर्जाचेर सुप्रीम कोर्टान सोमारा सुनावणी जावपाची शक्यता ना. सुप्रीम कोर्टाच्या राना खंडपीठाची बसका सोमारा जावपाची ना अशी माहिती सुत्रांनी दिली. लिजां खातीर अर्ज केल्ल्या 28 मायनिंग कंपन्यांक प्रतिवादी करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिल्लो. ह्या अर्जाचेर आतां शुक्रारा सुनावणी जावं येता.
सैमीक मालमत्तेची पावणी करपा खातीर मोदी सरकार MMDR कायद्यात दुरुस्ती करपाची आसा. ही दुरुस्ती जाल्या उपरांत गोंयांतल्या खणींची पावणी करची पडटली. ही दुरुस्ती जावच्या पयलींच गोंय सरकार लिजाचें नूतनीकरण करूंक सोदता अशें सुत्रांचें म्हणणें आसा. हे दुरुस्ती बिल नोव्हेंबरांत मांडपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. पयल्याच इंडियन सुपर लिगाचो महाकुंभ सुरू जालो. आयतारा सांजे कोलकात्यात जाल्ल्या दोळे दिपकावपी सुवाळ्यांत 8 पंगडाचे इंडियन सुपर लिगाक सुरवात जाली. फ्रँचायझी मदीं बॉलिवूड फिल्म स्टार धरून तेंडुलकर, धोनी आनी विराट कोहली सारकिल्या क्रिकेटरां मेरेन सेलिब्रिटी आसात. पयली मॅच जाली सॉल्ट लेक स्टेडियमाचेर एथलेटिको दी कोलकाता आनी मुंबय सिटी FC मजगतीं. FC गोवा आनी चेन्नई मजगतीची फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमाचेर 15 तारखेर मॅच जातली. फायनल 20 डिसेंबराक जातली. I declare the Hero Indian Super League open. Woohoo! Let's go the power star! Come on India! Let's football! The folk drummers of Goa. तुझे सलाम इंडिया, चूंकि तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर, तुझे सलाम इंडिया. इंडिया घेऊया एक विराम.